बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाक समर्पीत आसतना आमी कितेंय करता तर तें व्यर्थ जाता म्हणटा सांजुआ मारी वियानी. मगचनो देव बरो दीस मागता तुमकां स्मेस्तान ऑगस्टची 4 तारीख सांजुआ मारी वियानीचो आमी उडास करता. ह्या जागांचो पात्रोण तो एक बरो वर्तो सांत. ताचे सुवे मेळोन आज सर ह्या जागां सुवे मेळोन आज जमलेले समेस्त आमी सुम्या सुवे येवया, आमकांच समर्पण करया. देवाक सगळें भेटोवन समर्पण कर, ताका मान कर, आराधन कर. हो थोडो वेळ ताचे सुवे करसून आमचो दीस आमी सुरू करया. गवया आमी गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या. A20 पेज 3030. आराधन तुका सम्या. हर एक दिंबी सगीं संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सम्या. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलो देव पण तुझे लिप मनशा कुडखेव आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलो देव पण तुझे लिप मनशा कुडखेव आयलो. पाताक एक मासांडून मनीस सावन जियेलोय. रूपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सम्या. हर एक दिंबी सगीं संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सम्या. मगचनो सांजुआ मारी वियानी सवार वरां सक्रामेंता मुखार दिमियानी पडोवन मागतालो सुम्या आराधन करतलो, मान करतलो. देखून देवान ताका वर्त्या देण्यानी भरले, कृपेन भरले. आपली आसाकी जिवीत लोकां खातीर ताच्या रासा खातीर जियोंक ताका फावो केलें. तसली विशेष कृपा सुमी आमकां दिता हर एकल्या. ताचे सरशी आयिल्ल्या कोणाकच तो निराश करिना. बावडतान आमी येत आसतना बरोबर शांतचे समोर आमी आसतना ताका आराधन मान करता आसतना तो आमकां पळयता, तो आमचेर नदर घालता. आमचे अस्कतकाय, आमचे उणेपण, आमची कितेंय अडखळ आसा तो काडता. सुमयाक मान करया. तो आमचे सवय मुखार आसा तो ह्या सक्रामेंतान रोज जरा आसा उण्या रुपा घाल. बावडतान ताका आमी पळोवया.
त्याच्या समोर आम्ही दिंबियाने पडया, नमस्कार करूया. तो आमचं समी म्हणून ओळखून असं का मान करूया, आराधन करूया. सूर्या सका सवय मिळवून आम्ही आराधन करूया. जेवना मोगा मंद मेंदिलोय सेवेंची विसरो पायशी सांचे तुले उंडो वाईन मास रगत कर तुझे मुळा साकरात म्हणून सोम्या तुवे श्रीसाम का देश दिलोय. आमचे दोन्ही हात उभारे आमने मान आणि महिमा सोम्या कमी मान करूया. आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. माननी महिमा माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया सोम्या. आराधन माननी महिमा आसाईचे आवडत्या देश सांसू आमारे वियाने समय मिळवून हरी एक यासका समय मिळवून तुका मान करता. तू श्रेष्ठ यासक, तू आमचो गवळी, तू आमचो समय तुका सामान. आराधन माननी महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मगाळ भावानो आणि बहिणीनो, सांजू आमारी वियानी यासकांचो पात्रोन शिकाप नासता कृषी कामेली जावन वाडलेलो. प्राथमीक शिकाप सयत नातलेल्या ताका यासाकपणाचें शिकाप शिकोवंक भोव चड कश्ट मारले. पूण केवल ताचें पडसळीत शेगून आनी आत्मीक गुंडाय पळोवन ताच्या फिरगस विगाराच्या प्रत्येक विनातेन ताका याजाकी दिक्षा लाभली. आनी अशें याजाक जाल्लो तो सुमार 4.5 वर्सां. आर्स म्हणल्यार एका हळ्ळेंत याजाकी सेवा ताची आनी थंयसर आसतना ताची विशेष देणी आनी कृपा. म्हणटात तो थंयसर आसतना सुमार ताच्या जिविताच्या अखेरच्या 10 वर्सांनी 14-18 वरां कुमसरांत तो बसलो. आनी बेगीनच ताका मनशाची काळजां अर्थ करून घेवची सकत लाभली. कुमसारींत उसारी नाचता आसल्लीं पातकां समजोवची आनी मुखार येवंक कशा संगती विशयी जाणा जावची दैवीक जानवाई ताका लाभली. ताच्या मागण्या वरवीं पिडेस अजापी रितीं बरें जातले. थोड्याच वर्सांनी आर्स हळ्ळेंतले आत्मीक आनी नैतीक संगतींनी थंयसर परिवर्तन जालें. मात्र न्हय, युरोपाच्या विविध जाग्यांत तशेंच अमेरिकांत सयत लोक आपले समस्ये घेवन ताचे लागीं येताले. तो म्हणटालो, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनान चलतल्यांक आंतरीक संगती कळटात. केदळा आमी पवित्र आत्म्या प्रकारची येता ते दळा देव आमचे थंय विशेष सरान काम करता. देखून जायत्या जानवाय नातिल्ल्या मनशान बुदवंत मनशां प्रास चड जानवाय आसा. देखून जेजून स्तुती गायन केल्लें आमी आयकता. बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणट्या बुदवंत लिपयल्ल्यो संगती तुवें ल्हानाक कळीत केल्याय. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता म्हणून एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज भाग्यवंत जुवां मारिवियांनी ह्या साकांचो पात्रोन एक भोव व्हडतो सांत आनी आज ह्या साकां खातीर आमी अर्गां दिवया. हरी एक ह्या साक देवान वेंचलेले मनशां तावन मनशां खातीर
आपणा खातीर आनी समेस्तां खातीर बलिदानां भेटो हरी एक यासाक आज आमकां कुमोकादार दिल्ले, आमकां बौतिस्म दिल्ले, आमकां कुमगार दिल्ले, आमकां सक्रामेंत दिल्ले, कुमसरांत आमचीं पातकां बक्षिल्ले, आमच्या हरी एक आत्मी गरजांक पावुल्ले. कितलेशे फावटी आमी यासाकांची टिका केल्ली आसा, तांचे विरोध आमी उलयिल्ल्या आसा. आज काकुळट मागया, बुक्साने मागया, देवाच्या मनयारांक मनशांक आमी कितेंच बादा करिना जावच्या. किर्तन 105:15 वळ म्हणटा, म्हज्या अभिषेक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रवाद्यांक बादा करनाका. हरी एक यासाक आस आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिल्ले सगळ्यां खातीर आमी मागया आनी तांचो उडास करया. सबार जण अंतरल्या ती जावंक बरो आसंका ससान विशीं आमी मागया. प्रत्येक मागणी आयच्या दिसा आमी भेटोवया. सांजुआ मारी विहांनी सवय मेळोन ह्या जागांचो मोग आमी करया, पवित्र सभेचो मोग आमी करया आनी देवाक अर्घां दिवया. असले यासाक बरे गवळी आमच्या गरजांक हरी एक खातीर तरान पावुल्ले, तांचे जिवीतच तांच्या देवाच्या रासा खातीर करसूंचे जरोवचे सबार जण आसात. त्याग सक्रिवीस करचे हरी एक यासकां खातीर आज सेवा अर्घां दिवन ताची स्तुती करया आनी गावया. आमी गीत B2 पेज 36 अर्घां दितलो, हांव अर्घां दितलो. थळी बुडून संतोषान गावया. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी मोजीची नी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. सुमसोराय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. निरंतरी आमच्या समया तो आमचो बरो गवळी श्रेष्ठ यासाक हरी एक यासाक ताणें वेंचलेले, आमकां दिल्ले आमच्या बरेपणाक आत्मीक तशेंच विविध तरांनी आमकां आदार दिल्ले आसाचे उपकार आमी बावळया. सोडास कळया हरी एक यासाकां सोडास कळया. अर्घां दिवया समया. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मॅट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बळान चलतलो, तुजो मोग करतलो, तुझ्या बळान चलतलो. आबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दिवया. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो, सगळी जिणी सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तळी बिडो देव आमचो कितलो बरो, बरे गवळी आमकां दिल्लो. ह्या आमकां ह्या संवसारांत आमकां हरी एक आमच्या गरजांक पावुल्लो. देख तरान आमच्या आत्मीक वैरात आमकां सांगात दिल्लो, आधार दिल्लो. आमी पडलेल्या वेळार आमकां वयर काडिल्लो, बक्षिल्लो तो यासाक आमकां आमची दया केल्लो आसाची स्तुती करया आमी. हरी एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो, उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो. हरी एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो, उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो. पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो, पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो आनी अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो,
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करता, स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सोमियाक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सोमियाक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया हालेलुया. सोमियाक अर्गां दिवया. हालेलुया म्हणया आमी. सर ह्या सकाळ खातीर आमकां आमच्या गरजांक पावल्या. सोमिया ह्या सकाळ मुखार घेवन मारिया सेवा करता संतोष पावया. हालेलुया 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 हालेलुया. लॉर्ड वी थँक यू, वी प्रेज यू, वी ग्लोरीफाय योर नेम. वंडरफुल आर यू, ग्रेट आर यू. तू आमकां सोम्यार एका रितीन आदार दिल्लो. हालेलुया. मुगाळ भावा आनी भयणी, आमच्या गरजांक सोमी विविध तरांनी पावता. प्रत्येक तरान ताच्या मनियारा मुखान ह्या सकाळ मुखान देखून आज आमी उडास करता. सांजो मारिवी आनी सो उडास स्मरण आमी करता आसतना हर एक ह्या जागांचो म्हणटात. सांजो मारिवी आनी आज ह्या जागांचो पात्रोन ताका फिरगस विगार जावन ह्या जाग जावंकूच कश्टल्लो, पूण देवाच्या विशेष मनावळीन ह्या जाग जाल्लो. देखून ताका आर्स म्हणल्या त्या फिरगचेक, त्या हळ्ळेंतल्या फिरगजेक नेमाक करतना विगार जरालान ताका सांगलें, त्या पिरगजेंत देवाचो मोग कांयच ना, तूं तो पेटयतलोय. निजायकी त्या हळ्ळेचो लोक आनी शेतकारी अत्मीक आनी नैतीक निर्लक्षेन जियेतलीं गय. पियोन्याक बली जाल्ले, डॅन्स करच्याक असामान्य वडणी दाखयतले. जुवांवी आनी दुबळ्या आनी पिडेसां खातीर मौनपणी वावर करूंक आरंभ केलो. आपल्या हिंडाच्या परिवर्तना खातीर दिसाची जायतीं वरां तो मागण्यांत करसितालो. उपरांत 40 आनी 4 वर्सांनी त्या लोकां खातीर प्राचिताच्या स्पिरितान आपली कूड विविध तरांच्या दंडवणेक आनी रक्ताळ जरबादांच्या मारांक ताणें बली केली. दिसपडत्या जिवनाच्या दृश्टांतां दिवन साद्या भशेन तो प्रसंग करतालो म्हणटात. आनी उपरांत आमी जुवांची जिणी नियाळ्यार कळटा. जुवां मारिवियांनी सदांच सुरबेस आनी दयाळी, निरंतर सोंसणीक आनी खालतो ताच्या सगळ्या 40 आनी 4 वर्सांच्या ह्या जागी सेवेन ताचें खान आनी ताची न्हीद भोव उणी आसली. तांच्या हळ्ळेच्या लोकांनी पळयल्ले प्रकार जायतीं वर्सां सैतान ताका कठीणयेन कश्टितालो, पूण सैतानाची रीत तो झुजलो. सैतानाक ताणें इडें दिलें ना. मगार देवाचे विशेष मोग आनी आपल्या लोकांचो मोग करून आपली जिणी, आपले ह्या जागी जिणी करसिल्लो आज ह्या जागाचो पात्रोन तो जाला. एक डिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी उडास काडया. सोर ह्या जागांचो आमी दोळस देवाक अर्गां दिलीं. हर एक ह्या जागा खातीर जायते बोडी आमी तांचे खातीर मागिना, मागोवंक आमी विसरता. आज ह्या जागां खातीर आमी मागचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. हर एक ह्या जाग आमच्या पिरगजेचे, आमच्या कुटुंबान आमकां आदार कुमोग दिल्ले, आमकां वळखीचे. आज ह्या जागांक आमी कितेंच बादा करिनाय. कीर्तन 105:15 वळ म्हणटा, म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रावाद्यांक केदींच बादा करनाका. तांचे विरोध आमी उलयना. कोणूच उलयता जाल्यार तांचे संगी आमी मेळना. अगर ह्या जागां खातीर आमी मागता. एक ह्या जाग चुकलो तर, एक ह्या जाग पडलो तर सबारत मे नास जाता. पूण एक ह्या जाग बचाव जालो. आज आमी एक ह्या जाग आमचो करून आमी मागलें तर आज आमी ह्या जागांक बचाव करीत मागण्यान एक डिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. चोर ह्या जागां खातीर आमी मागया. आज आमकांच आमी समर्पण करया. एक निश्चय आमी करया, आमी बरें करतले. आमी वायट करिना. पवित्र सभेक ह्या खंयच्याय ह्या जागा आज जायते ह्या जाग अस्कज जाल्यात. आज जायते ह्या जाग भोवशा पडल्यात. त्या ह्या जागांक कोणूच ना मागचें.
ते असा का विषय चिंची कोणून स्नान देव चिंता ताने विसलेले याजाक देव तांचे विशयंत ताका हुस्को आसा तर आज आमी तांचे खातीर मागया तांणी सुमयाची देख घेवन सांजू आमारी वियानीची देख घेवन ताचे मजतेन कृपेन बरें जावं आनी आमी आज आमची मागणी ते सवाय भेटोवया कितलेशे यासकां खातीर आमी मागतना तांचे कडेन आमी मागणें विचारलेलें आसा तांणी मागलां आनी आजाक मागतात तांच्या मागण्यान आमचो उडासय करतात आज आमी तांचो उडास आनी आमची मागणी ते सवाय भेटोवन देवाक खरी एक गरजो समर्पण करून आमी मागया गावया आमी गीत E63 पेज 145 नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दितां. नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां उपादेश नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. सुमयान आमचो मोग केला आमचे बसो जीवच दिला आपल्या इश्टां बसो जीव दिवचे प्रासोर तो मोग दुसरो ना म्हणलो सुमी जीव दिलो कितलेशे याजक आज आमचे खातीर मागतात मात्र न्ही त्याग सॅक्रिफायस करतात आपलें जिवीत झरयतात आपणा विशयी चिंतिनासतना आपली भलायकी वा आपलें कितेंच कश्ट चिंतिनासतना आमचे खातीर मेसां बलिदानां मेळयतात जायतीं कामां करतात वावुरतात दीस आनी रात म्हणलें बरी थोडी बडी न्हीद ना पुरा आसान म्हणलें की नासतना करतात सर ह्या सकाळचो उडास कडेन आमी मागया सर भाव भयणी खातीर आमी मागया कश्टूंच्या कोणा सेवातावन पयस आसा ताच्या मोगातावन राज जातावन सुमेश कृपा एकल्यांक लाभो म्हणून आमी आज मागया. साकर म्हणून आपयना इश्ट म्हणून आपयता सर्गीच्या राजान मोच्या जेवणाक बसयता शुभ वार्ता प्रसार करू संसाराक तुमकां धाडता यात्रेक पयनार तुमच्या मोगा सांगात दिता उपादेश नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. मोगाळ भावा आनी भयणी आमी मागया आमचे खातीर कुटुंबा खातीर सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर आज सुजान झगडीं आसात पयस वचोंक शांती समाधान देवाचें राज स्थापन जावन मागया आमच्या गांवांत आमच्या देशांत फुडारां खातीर मागया आज ह्या सकाळ खातीर मागता आसतना पवित्र विचार सुमेश गवळ्यां खातीर पाप साहेब कार्दिनाल बेस्प यासाक धार्मीक भाव भयणी मिशनरी जायतीं जाणां वावुरतात कश्टान दगदनेक संपूर्ण सयत कितेंच लेखी नासतना सगळें घेवन वावुरता देवा खातीर तांचे खातीर आज आमी मागया आमचे दोनी हात तांचे खातीर आमी उबारया उबान धरना तांकां उखल धरना आमी मागया देवाची कृपा विशेषरान हर एकल्यांचेर सगळ्या संवसारार पवित्र सभेचेर ह्या साकांचेर देव म्हणून आमी मागया सर गरजो ते सवाल भेटोवन दिवन मागया आमी. सैवक जावन सर्वांचे
मायमोगंधुया शांती सता नीतीचे कारभारी साया मोगामय पासांची माका तुम्ही साक्षिया खुरीस मोगानवाओ सर्गी बंदरा केया नो उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकासो आता आनी सदा आतबारी स्तुति कर मागिया हालेलुया 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 समय अर्घ्यांत को गलाप समय मांगतास सूर्या सकन शिवदीक दरान बेसांगा पवित्र सभे चेर गोळ्यां चेर समय आशीर्वादित कर सोर बनपास बंदडेंतले निवाड समय सुडकादी तुझो मोग तुझी कृपा तुझी देणी समय घेऊन एकलानी वावरूंक तुझ्या शेतांत निस्वार्थपणी पावो कर समय तशेंच आमची मागणी त्या सवा कुटुंबा ज्या कोणा खातीर आमी मागता वाज कश्टा संकश्टांत आसा तांची दया कर सोर पिडेशिरे दावन वायट दावन सैतानाच्या दुस्मनाच्या कुतंत्रदावन सुडका दी जैत व्हरूंक जायशी कृपा दी समय तुझे रास तुझी खुशी योजना जारी सा हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड आज आमी विविध तरांची गरजो प्रत्येक तरांनी आसा खातीर मागता आसतना पापसाहेबांनी आम्हाला दिल्ल्या इराद्या आमी मागया शहरांत सुवार्ता परगड जावचे खातीर पापसाहेब म्हयन्याचो इरादो जावन आसा तशेंच आमी दैवीक लोरितीर मंदिराच्या पात्रोना खातीर पेट्रन्स संचे खातीर मागता हांगासर चलची रियेक कामां रियेक योजना रितीर ह्या म्हयन्यांत आमी आतां ह्या पयल्या हप्त्यांत कोंकणी रितीर चलोवन आसा मुखल्या हप्त्यांत आमकां कन्नडा विशयीच रितीर आसा तिसऱ्या हप्त्यांत कोंकणींत सुडकेची रितीर आसा आनी चवथ्या हप्त्यांत डिवायन डिसायपलशीप आनी एक विशेष रितीर आसा ह्या सर रितीरां खातीर हांगासर आयिल्ली मागणी त्या सवा तुमी कितें बरोवन गेल्यार सगळीं आमी सुमयाक ह्या घडये समर्पण कर मागता हांगासर आयिल्ली आनी थोडीं त्या सवा आसात आमी वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरण करची बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा ग्रेटा डिमेल्लो अर्गा चिंतेसांव क्लॉड मार्टिस कोल्हापूर क्लॉड मार्टिस ताच्या जल्मा दिवसा खातीर रोज रेनिटा कुटिन्ना 69th बर्थडे तांकां जल्माची शुभाशय देवाची आशिर्वाद आमी मागता काजाराची एनिवर्सरी 19th वेडिंग एनिवर्सरी मुडबेळे तावन जेसिंता आनी मेल्विन मेंडोन्सा अर्गांची ते सवा विन्सेंट लोबो हिल्डा दांतीस जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मना किन्निगोळी डॅफ्नी जयकुमार मँगलोर आयरीन मेंडोन्सा सांतोनीच्या मना सिंथिया डिसोजा सर बेसवा लाभलेल्यांक ती उडुपी शिरवा मॅक्लीन मिनेजेस उडुपी शिरवा तावन लीना नोरोन्ना वसाय वेस्ट आनी एक तिच्या भावाक नी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता येता संवय आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया प्रत्येक त्या सवा फॉर ऑल इंटेन्शन्स विन्सेंट लोबो सिसिलिया विना सराव बऱ्या भलायके खातीर निड्डोडी आग्नेस पिंटो बऱ्या भलायकी कुटुंबाच्या सूरज कोलवेंकर soul of little infant angel God blessed us with सूरज कोलवेंकर प्रत्येक तरान आनी एक ते साव सरत्म्या खातीर तो दिता कोलवेंकर तावरो आल्वारीस कुटुंबांत सरल्या संद्यां खातीर तशेंच सर फ्रेंड्स इन द फॅमिली तशेंच प्रे फॉर कीथ फर्नांडीस सफरिंग फ्रॉम वायरल फिवर तांचे खातीर आमी मागया त्या वतीन जाल्ल्यान सो आमी एवढो आस करता A. Simon Chennai death anniversary, Berjoy Joseph Katinjian Kuwait, Antoinette Joseph Katinjian Kuwait, John Narona Kinnigoli, Celine DeCosta, Michael D'Souza and Lily D'Souza Mudarangadi, Mersin Montero, 4th death anniversary of Jacob Pinto Kinnigoli, Devadin, Marian Castellino, Luisa Castellino, Merlin Castellino, Rachel Vilma Lobo, Jeevan Pereira, Ambrose Pereira and Pascal Pinto, Pulganlat Megadir Priscilla and Peter, Pascal Vas Kinnigoli, Herald D'Souza, John Peter and Magdalene D'Souza, Herald D'Souza and Clement D'Souza,
डेनिस डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर तशेंच प्रत्येक आत्म्याच्या खातीर मोंती क्रासा आनी निमाणे फ्रँकलिन कुवेल्लो ताच्या आत्म्या खातीर ससनाचो विशय आमी मागया आनी म्हणया ससनाचो विशय येवदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर पळोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. देवी घालया आमी समयाचें बेसांव आमी चोवन घेवया. हांव साक दिवंक शकता. म्हाका मस्त वर्सान हांव येता म्हणजे तो म्हज्या फाटी पडून जाता. हांव पयलें टायम येवनचें म्हाका मस्त पेंगटान आनी दूख आली. म्हजो फाटी म्हाका बगोंक आनी चड जायनाटलें, चड काम करूंक जायनाटलें. पूण म्हाका पेंगटाची दूख आनी सगळी बरी जाली. म्हज्या हाताचें मात म्हाका कांय बरें जावना कित्याक म्हज्या स्प्रींग बसयला हातांत ते म्हाका काडूंक आनी कांय जायना, अशें फिक्स आसा तें. तशें जावन म्हाका कांय करूंक जायना चड हातान म्हज्या उजव्या हातान. पूण म्हाका हें सगळें बरें जालें. हांव मुंबयतावन आयलें. आपोलीन पिंटो म्हजें नांव. अशें रावूंक हांव बिद्री आसा. चड ना, येता वयता तितल्यान. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. गॉड ब्लेस यू. ओके, तळी बिडून देवा करगान दिया. ये 30 पेज 28. सर्वै आमी सोम्या थंय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया. उल्हासाची गितां गावया. जिन्ये तरवारामी पळकताना, कष्टान वारामध्ये उपेताना, सोम्या कुलो मार्या आथारता सो माग्या, दैविक संगता सौभाग्या. गाव्या मधुर गीता, गाव्या मधुर गीता. हसिया सौम्या आमच्या राया करत्या काकुळतीच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. जेजू क्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज ऑगस्टची 4 तारीख भगवंत सुवामारी वियांनी याजाकासो आनी याजाकासो पात्रोन हाचें स्मरण आमी करता. तर ह्या बलिदानांत सुमेस याजाकां खातीर आज आमी विशेश तरान मागता आसतना आमचे खातीर आमी मागया. याजाका मुखार जायतें बरेंपण सुमयान आमचें थंय केलां. आमच्या जिवितान हर एका रितीन प्रत्येक तरान आत्मीक रितीन आमकां सुमी पावला. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या सेवाक अर्गां दिता आसतना ह्या बलिदानान ताच्या कृपे खातीर गवळ्यां खातीर आमी आदारिल्लीं ल्हान व्हड पथकां अस्कतकायेक लागून, मनशा सैमाक लागून, प्रत्येक तरान ह्या सकां विरोध, गवळ्यां विरोध, पवित्र सभे विरोध सर पथकां आमी वळखुया. सुम्या लागचे आनी एकामेका लागचे मुखार आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो सुगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत भगवंत सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, मगे वंसू आमारी वियानीक तुवें बऱ्या गवळ्याच्या उर्बेन भरलोय आनी वाट सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुज्या परजेक सर्गींच्या वाटेन चलोवंक ससणिकायच्या निशाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याजाक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा बसत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुरेश्वराचें उतार जेरोमियाक पावलें. दळबराचो सुरेश्वर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका सांगल्यान तीं सगळीं उतरां एका पुस्तकांत बरोवन दवर. कित्याक सर्वेश्वर अशें म्हणटा, तुजो गाय पेकसो ना, भयंकर तुजी जखम, तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना, तुज्या गायाक वोकात ना, तूं बरो जावचो नाय. सगळ्या तुज्या इश्टांनी तुका सांडला, ते तुजी खबर घेनात. तुज्या व्हड अपराधाक लागून आनी तुज्या अगणीत पथकांक लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांवें तुका मार दिला आनी सारकीच केस्त लायल्या. तुज्या गायां पासत कित्याक रडताय? तुजे दुखीक वोकात ना. तुजो अपराध भोव व्हड देखून, तुजी पथकां अगणीत देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सरेश्वर अशें म्हणटा, पळया, हांव जाकोबाचे तंबू नव्यान उबे करतलो आनी ताच्या निवासांची हांव दया करतलो. दोंगराचेर शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी रावळेर असलें तशें आपल्याच जाग्यार उबें जातलें. तांचे तावन भायर सरतलीं स्तुती गितां आनी संतोश भरीत मनशांचो ताळो. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलो आनी तांचो तिरस्कार जावचो ना. जाकोबाचे पूत आदीं आसले तशे आसतले, ताची सभा म्हजे मुखार तीर उरतली. तांकां पिडा शिडा दिल्ल्यांक हांव शिक्षा लायतलो. तांचो तेकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचे समदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव तांकां लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. ना जाल्यार म्हजे लागीं सरूंक कोण तितलें धैर्य घेत? उलयता तो सर्वेश्वर. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेश्वर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्ते महिमेन
प्रत्यक्ष जातलो सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नामाक भियेतली. प्रितिमेचे सर राय ताच्या महिमे मुखार खावचे येतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेदना गत आदार नातलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आणि ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. आणि मुखार जनन घेतलेल्या परजेन देवाक नावाडच्या खातीर ते मुखले संतते पासतो इतलें बरोवन आसूं कैद्यांचे विळाप आयकूंक मोरणांचे परमण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या मौनात पविस्तानांत तावन सकला दिश्ट घाली सरगार तावन प्रितिमेचेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेश्वरा, तुझे नांव सियोनांत वाखणटाना, जेरुसलेमांत तुजी व्हगली गाताना तुज्या सेवकाची भुरगीं बाळां सवस्तकायेन जी येतली आणि तांची संतत तुजे उजेरी सदांकाल बाळटली. तेदना जनांगां आनी राष्ट्रांय जमो जातली आणि सर्वेश्वराची स्तुती करतली. श्लोक. सर्वेश्वर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. मेस्री देवाचो पूत तूं, इस्रायेलाचो रायस तूं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. मातेवा परमनेंच येसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसम्या. जेरुसलेमांत थोडे फारिसेव आनी शास्त्री जेजू सरशी येवन ताका सवाल करी लागले, तुजे शिस आमच्या मलगड्यांत देवून आयिल्ली रिवाज मोडटात कित्याक? जेवचे आदीं ते आपले हात धुयनात. उपरांत लोकां जम्याक आपणा सरशी आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका आनी समजून घेया, तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना, बगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता. तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले, तुज्या उतरां वरवीं फारिसेवांचें मौन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मू? जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातिल्लें हरी एक जड हुमटून काडतले, सोडा तांकां. कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वाचपांत आमी जेरेमिया प्रवादितान आयकलें तें वाचप. लास्ट निमाणे ओळ आसली, तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव जातलो. ह्या संवसारांत देवाची परजा जावन आमी उराजय आसा जय तर सुलाभ ना. तशेंच एक याजाक पण देवाचें देणें, पण एक याजाक जावचें वा याजाक जावन मागीर आपली सेवा वा कितेंय करचें चलीच ना. आनी ह्या काळार आज आमी सांजो आमारिवी आनी सोडास करतना याजाकाचो पात्रोण तो कितलीं वरां मागतालो, कितलो त्याग सॅक्रिफीस. निमाणी 10 वर्सां ताच्या जिविताची 16-18 घंटे कुमसरान बसचें, उणी न्हीद आनी भलायकी कांय लेकी नासतना सगळें करचें. देखून जेजू आयच्या वांजेलांत म्हणटा, बापान लावंक ना तें हरी एक जड उमटून काडतलें. बापान लायनातलें जड खंयचें? तर बापान लावंक ना तर तें कोणें घाल्लें? देवसरान. आनी देवसर आज झुजता, ह्या जाका विरोध झुजता.
आमचे विरोध झुजता, आमच्या कुटुंबा विरोध झुजता. देखून तसली समजणी आमी घेनाय, तसलें कितेंय आमी करिनाय. आमी कॉन्स्टंटली आमी म्हणटा हांव निरंतरी देवाक विंचचें, देवाचो वाटो विंचो, देव कशें पळयता तशें पळोवचें. जावं ह्या साकान जावं आनी एकल्या. देखून जेजू म्हणटा भायर तावन येता तें मनशाक मेळयना, भितर तावन येता. भितर म्हळ्यार खंय आसा? आमच्या काळजांत तावन, आमच्या मनांत तावन. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज आमकांच आमी पळोवया, समर्पण करया. सांजू आमारी आनी देवाक म्हणटालो देवाक समर्पण आसतना आमी जें कितें करता सगळें व्यर्थ. आज आमकां आमची मागणी ते सवा आमचे खातीर ह्या साकां खातीर आमी भेटोवया आनी मागया. C44. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पिता तुका उंडो गोवासो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो, तूं उंडो आमकां जिवितासो. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिम्याक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर पदवीधरांनी भोवत्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या आवडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मोगांत येवन सासनाची सडवण जोडूंक आमकांय फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतू आमारी विया आनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तूं आमकां पवित्र सभेक फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मगतांव सावन ते आमकां आमच्या समेयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, फातकनचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुणनगर सवतल्या आमी सुमेस्त सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. आस याजकांच्या सरलेल्या स्मेस याजकांच्या आत्म्या खातीर मागया. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दम दुता आनी प्रतीक तराने आज सांजो आमारी वियानी सार नोळ जुजे फ्रेनाड मिर्जे सुरीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी बरो गवळी श्रेश्ठ यासाक तो जावन आसा. हरी एक यासाक ताणेंच आमकां दिल्लें. आमकांय ताच्या यासाकपणान वांटो आसा, तर आमकांच आनी सोर यासाकांक हरी एक मागणी ते सवा सुमयाक भेटोवन ताणें शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञानवरांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वनराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुमची दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ.
तुमची येता रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सव्यासो एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावभयणीनो पळया सुमी येजू क्रिस्त आमचो श्रेष्ठ यासाक हरी एक यासाक आमकां वर्तें देणे जावन ताच्या सडवणेच्या मिसांवां खातीर दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. D82. सुम्याच्या जेवणांत वांटेली जावया ताची गोड रगत भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. बऱ्या गवळ्याच्यो खऱ्यो शेळयो जावंक सर्गीच्या खाणान घटाय जोडुया. एकीण एक गवळी मैपा सांजी येवंक जीवन क्रिस्तांत बलवो सोड्या. जीवन क्रिस्तांत बरवो सोड्या. सर्गीच्या जेवणाक वांटेली जावया ताची गोड रगत भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जिवनान आमी दोशी जाल्या. मागीर वंसुआ मारिवी आनी शी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F11. वसा प्रजांचे शेस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजात दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. प्रसार करा संदेश मोजो. संदेश करो सेवेचो. मनशा काळजात पेटोवचो उजो तो मोगाचो. उसा प्रजांचे शेस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी
बक्षी सया मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.